प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जोवान तेन्ना एक व्हड आनी विचित्र खुणा देखली. 7 देवदूत 7 नोश्टां घेवन आसले. ही निमाणी नोश्टां कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या कोरडाची शिरांत समादांतली. मागीर उजो लागलोले कोणवेच्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी जाणी सावजाचेर आनी ताचे मुर्तीचेर आनी जाचें नांव एका आंकड्यान दिलेलें आसा त्या मनशाचेर जोयत व्हेलें. तांकां हांवें पळयलीं. ही कोणव्याच्या दर्या सरशीं उबी आसलीं. देवान दिल्ल्यो किणोऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोजेसाचें आनी मेंढऱ्यांचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सोर पदवेदारा देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांचे राया, कितल्यो नितीवणपणाच्यो आनी स्वताच्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, कोण तुजें बें दरिना जायत. तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुज्यो फर्मावण्यो सगल्यांक थाव्यो. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुजे मुखार साश्टांगी पडटलीं तीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. म्हणया, सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. आपल्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान ताणें सोडवून जिखून घेतली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. आपणें जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार ताणें आपलें प्रमाणीकपण फांकयलें. इस्रायेलाच्या घराण्यांक बासायलोल्या मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो ताणें उगडास केलो. शेकांशीक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण पोरजोडली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदारा देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सोमदी दर्याक घोणघेव, दर्यांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो घोणघोणू. प्रितूम संतोसान मुरगोटू. प्रितुमेर जियेतल्यानो तुमचो आनंद जोणजोणू. नदी ताळयो पेटू. पर्वत दोंगर खुशालकायेन बुरगोटू. जबाब. सोर पदवेदारा देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सर्वेस्परा मुखार कित्याक हो पळय सर्वेस्पूर येवचो जालो. प्रितुमेची मनसुबी करूंक तो येता. संवसाराची तो नितीन मनसुबी करतलो आनी न्यायीन राष्ट्रांची जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora.
पडल्यार पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उपराजूंक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं. तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बुणकुणींत घालून राजा आनी राजापाल्यांचे फुड्यांत हाडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितलीं. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमचे माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. थीर रावात आनी अशें करें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. नियाळाक आदार सांत क्लेमेंत पयलो, दुसरो व तिसरो बिस्प रोमा शाराचो. त्या काळार कोयद्या पासत वावुरतालो देखून ताका बोणखोण फावो जाली आनी पवित्र सोबेचो मार्तीर कसो ताका नांगराक म्हणजे एंकराक बांदून दर्यांत उडोवन मारलोलो. ह्या मतलबी संवसारांत थीर रावंक जाता काय? बरें गेल्यार फाटीर येता ही आमच्या आदल्यांची म्हणणी. बरें करतल्या सवें जायते फावट सत जाल्लें दिसता. तरी आसतना बरें करीत वचप, स्वताक गोवाय दिवप आनी दुसऱ्यांक भोगसून तांच्या आदाराक पावप हें आमचें धोरण जावंक की गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनीच्या पुस्तकांतलें आमकां उगडास करता सर्वेस्पराच्यो वाटो नितीवंतपणाच्यो आनी स्वताच्यो म्हूण. ह्या वाटेंतल्यान आमी चलूंक आवडूंक गरज. शुभ वर्तमान आमकां शिकडायता जेजूच्या नांवा खातीर आमी जायतें सोंसचें पडटलें आनी दुमाळो बोणखोण भोगूंक पडटली. आमचीच घरचीं आमकां धरून दितलीं. तरी आमची राखण कशी करची हाचे बाबतींत भिवू नाकात म्हूण सांगता. आमी कितें करूंक जाय आनी कितें उलोवंक जाय हाची जाणवाय आमकां सर्वेस्पर देव दितलो. हाचो थीर बरवसो आमकां दिता. ह्या असल्या कठीण जिविताक आमी खरी कवायकी दिल्यार आनी थीर रावत जाल्यार आमी खरें जिवीत जोडूंक पावतल्यात. हेंच करूंक आमच्या पावलां मारुया. म्हजो थाराव. म्हज्या जिवितांत नितीक स्वताक हांवें खरी कवाय दिवंक जेजू तुजे फाटल्यान येता.